एक घर म्हणटा ते मोरमोगोन केन्ना डेमोलिश जावपाक दिना, कोणाक हात लावपाक दिना आनी हांव तुमकां एमपीएकूय चॅलेंज करता, तुम्ही एक घर दाखोवन हात लावन दाखयचो, तुमचे कडेन दम आसा न्हू, हात लावन दाखयचो. तो कोर्टाची ऑर्डर तुम्ही हाडटा म्हणटा पळय, तुम्ही कशे आसा, तुम्ही भिवकूड म्हणून तुम्ही उठसूट फक्त कोर्टान धांवता, तुम्ही उलोवपाक सुद्दां तयार आसना. शुक्रारा मुरगांव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी मुरगांवची घरां पाडपाक आयिल्ले तेन्ना थळावो आमदार संकल्प आमोणकार तशेंच मुरगांवचे थळावे आनी बंदर प्राधिकरणाचे अधिकाऱ्यांमदीं वादावादी जाली. एके वटेन मुख्यमंत्री घरां साल्वार करपाक सोदता आनी तुमी ती मोडून उडोवपाक आयल्यात काय म्हूण संकल्पान मुरगांव प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक विचारले. बाकीचे आपल्याक कांयच सांगू नाकात, कापासतात आसा जाल्यार मुरगांवच्या एका तरी घराक हात लावन दाखयात, अशी शिटकावणी आमदार संकल्प आमोणकारान बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक दिली. पळयात हे कुफुसांव. हो विषय आताचो विषय न्हू, हो विषय जो आसा तो म्हाका दिसता हे घर जे आसा एक्झिस्टिंग तेका जाली ऑलमोस्ट 90 इयर्स. सो एक 100 वर्साचे घर जे हांगा आसा पोर्चुगीज टायमा वरसून आनी तेजे पेपर म्हणटा ते अनिला कडेन आसा. सर्वे नंबर जो आसा तेजेर आसा, जे सर्वे भितर थंयसर ते घर एक्झिस्टिंग आसा म्हणून दाखयता. प्लस ते नांवाचेर आसा घर, ललिता काणकोणकर, आनंदुरी ग्रँडफादराचे ज्या आज्याच्या नांवाचेर घर आसा. आनी हो विषय इतलो आसतना सुद्दां हो विषय हांवें असेंब्लीन मांडलो एंड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हाका एश्युरन्स दिले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर श्री बाबूश मनसरात तेंच्यांनी एश्युरन्स दिल्लेले. आनी म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या फाटल्यान गव्हर्मेंट लेवलाचेर खंय तरी मिस्टेक जाल्लेली आसा सर्वेच्या भितर. आयज सर्वे खंय तरी रॉंग जाल्लेली आसा, कित्याक जेन्ना एक्झिस्टिंग हाऊस ऑलरेडी आसा सर्वेचेर दाखयता आनी जेन्ना ही जागो एमपीटीन विकतो घेतला म्हणटा जाल्यार तुमी जी एक्झिस्टिंग घर आसा तांकां तुमी डेमोलिश करूंक शकना. आनी हो एक मनशाचो अधिकार. आनी जेन्ना गव्हर्मेंट स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो अनाउन्स करता की जितली घरां आसा गव्हर्मेंट लँडाचेर ती आमी रेग्युलरायज करतली, जाल्यार हेज्या भितर एमपीए खंय तरी येता आनी मदीं असली लाडिंगचिंगला करपाक सोदता. हांवें पयलींच सांगलेलो आसा, जेन्नाच्यान हांव आमदार जालोलो मुरगांवान म्हणटा ते एक घर हांव डेमोलिश करपाक दिवना, कित्याक आमी खूब डेमोलिशन पयलें मुरगांवान, पयलीं खूब घरां पयलीं बायणाचें सगळें डेमोलिशन जावन गेलें. चडायचेर इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करून डेमोलिशन केल्लेली आसा घरां. बट हेन फुडें मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी एक घर डेमोलिश जावपाक दिवपाना. आनी हांव अजुनूय चॅलेंज करता, एमपीएकूय चॅलेंज करता आनी सगळ्यांक चॅलेंज करता, एक घर डेमोलिश करून दाखया. आमी अशेंच उबे रावतले, सगळे लोक आमचे मुरगांवचे उबे रावतले, बट एका घराक आमी हात लावपाक दिवपाना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.